जेन्ना क्लायमेट चेंज हो शब्द फक्त शब्द म्हणून उरना आणि जेन्ना हे ईसी किंवा वेगवेगळ्या सेमिनारांत डिस्कस करपाक पुरतो हो शब्द जेन्ना उरना आणि एक्चुअल जेंका आमकां इम्प्लिमेंटेशन पळयता एस्पेशली इन आवर कंट्री एंड एस्पेशली हियर इन गोवा तेन्ना आय थिंक वी हॅव टू बी कॉन्शियस एंड दॅट इज द टायम इज द वेकअप कॉल. हांव नको कितके आमी किंवा आमचे गव्हर्मेंट किंवा आमचे एज जनरल सोसायटी वील वेक अप टू दीस कॉल, बट आय थिंक जितके बेगीन तितके बेटर. आणि अशा टायमार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड वॉट आर बायोडायवर्सिटी इज, वॉट आर एनवायरमेंट नीड्स. आणि ह्या खातीर आवर्जून आमच्या बरोबर जुळता डॉक्टर मनोज बोरकर. बेसिकली ही इज एन एकेडमिशियन अँड फील्ड बायोलॉजिस्ट. आणि खरेंच एक बरी खोशयेची गजाल की तांकां गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी अवॉर्ड हो पुरस्कार तांकां मेळ्ळा. दोतोर, वेलकम टू द शो. नमस्कार. ओके. खोस भोगता to be a part of your program. Thank you so much for having me. Dr. Borkar, first I'd like to know your reaction on receiving this prestigious award. Rohit, any award is always a moral booster. I mean, I think I've in the past had a lot of awards coming my way. Pune was a Raj Biodiversity Boardazo जो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळो तो खाशेलो पुरस्कार जावन असो माझ्या खातीर, कारण आपले लोक जेन्ना कामाची पावती दितात आणि तातून जी खोस भोगतात ती म्हाका दिसना देर इज नो पॅरल. आय मीन ऑल अवॉर्ड्स ऑन वन साइड एंड an award coming to me from my own state, my own people is, I think it worked like an analgesic. It gives you a lot of pleasure despite all pains. खरंच तुम्ही बरे म्हटले की आपले लोक जेन्ना आपली अपुरबाय करता, कौतुक करता तेन्ना खरेंच बाकीच्यांनी करप वेगळे आणि गोंयकारांनी आपल्या लोकांनी करप हे वेगळे. गोंया संदर्भात प्रश्न विचारता. तुम्ही बायोडायवर्सिटीन काम करता, तुम्ही स्वता फिल्डाचेर काम करता. आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड की एका वटेन अरेबियन सी आसा, एका वटेन सह्याद्री घाट आसा. अशा ह्या निसर्गमय वातावरणात गोंयचे आमचे हे राज्य आसा. हांगा एक्सक्लुझिव्ह यू हॅव अ लॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी दॅट इज प्रिडॉमिनंट हियर इन गोवा. वॉट वूड यू लायक टू से फॉर अ लेमॅन जो आमचे हे व्ह्युअर्स पळयता, जेका गोवा बेसीक खबर आसा, ताका जर हांव बायोडायवर्सिटी जर हांव सेल करपाक वचत जाल्यार हाऊ वूड यू एड्युकेट माय व्ह्युअर इन रिगार्ड्स टू बायोडायवर्सिटी ऑफ गोवा? All right, I think I will respond to this in my own inimitable way. First of all, as Goans, आमकां जी सैमीक जे दायज आमकां देवान दिला म्हणया, जी सैमीक गिरेस्तकाय गोंयान आमची आसा ती सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार उमेद जावंकूच जाय सगळ्यांक. आनी वी शूड बोस्ट अबाउट दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बायोडायवर्सिटी एंडावमेंट्स which both, as you rightly point out, on one hand we have a marine wealth of coming from Arabian Sea, on the other hand we have the Sahyadris. We are in the catchment of the Sahyadris. Western Ghats, as all of us know, is not only an ecologically sensitive area but a world heritage site. आणि हांगा ज्या विंगड प्रजातींचो जो खजिनो, kind of a treasure that we have in the midst, सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार म्हाका दिसता आमच्या पिळगेचेर आनी तांच्या खानार ही सैमीक संपत्तीची जतनाय कशी करचेली हो सगळ्यात व्हड प्रश्न जावन आसा. आनी गोंय सारकें राज्य which is on a fast track, I would say a fast pace of infrastructure development. The challenge is definitely, it's very acute, it's very great, and therefore I think we need to walk this tightrope walk. We stay in the middle, as you call it proverbially, the middle path. हांगाय पडू नजो, थंय पडू नजो, खंय तरी स्थिर. आणि that is exactly the whole notion of sustainable development. म्हळ्यार शाश्वत उदरगत कशी आसची. म्हाका दिसता गोंया सारख्या एक सुपुल्ल्या राज्यांत हाजें एक अप्रतिम उदाहरण आमी दिवंक शकतले जर सगळे एकठांय मेळून, आमचे राजकारणी, आमचे पॉलिसी मेकर, आमचो शिक्षक वर्ग, आमचे तरणाटे सगळ्यांनी जर हात मेळवणी केली. वी हॅव टू डू अ लॉट ऑफ हँड होल्डिंग, रोहित. आय थिंक इफ वी स्टार्ट वर्किंग इन अ कंपार्टमेंटलाइज फॅशन, प्रत्येक एक खंयचो जेन्ना वाद्यवृंद आसता तातूंतल्यान जी मेलोडी तयार जाता हाचे खातीर सगळ्यांनी वाद्यां एकठांय वाजोवची गरज आसा, जाल्यारूच ताजें संगीत तयार जाता. नाल्यार इट इज नॉयज. सो इफ ईच वन ऑफ अस लुक एट डिफरंट डिरेक्शन्स, it's going to be a cacophony, and we have already lost a lot of our natural wealth. आणि जे इल्लेशे कितें आसा ते राखून दवरचेली आनी ताची जतनाय करचेली जापसालदारकी आमची सगळ्या गोंयकारांचेर आसा. आणि ताच्या खातीर अवॉर्ड मेळूंकूच जाय किंवा तोखणाय जावंकूच जाय हाचो अट्टास कोणेच करचो न्ही. आय वॉज फॉर्च्युनेट दॅट माय वर्क गॉट रिकग्नाइज्ड, बट देर आर मेनी यंगस्टर्स, ए गुड नंबर ऑफ आवर सिन्सियर फूट सोल्जर्स, आय वूड से, इन द फील्ड. खूप तरणाटे आसा, बरे काम करतात.
खूप असे इन्स्पिरेशनल टीचर्स म्हज्या आयुश्यान म्हाका बरे बरे मार्गदर्शी मेळ्ळे, हांचे कडल्यान बरेचशे कितें शिकत गेलो. आनी म्हाका दिसता एज यू रायटली पुट इट, वी हॅव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ saving what we still have with us. And I've always said this, ki if you want to have a secure future, I think you need to secure your biodiversity and ecology. That is the very important part. ओके. व्हेरी नीश मार्केटान किंवा व्हेरी नीश सेगमेंटान तुम्ही काम करता आणि जेन्ना तुम्ही सुरवात केल्ली ही, आय थिंक इट वॉज लायक सम 30 or 40 years ago. 43 years ago. 43 years ago. अशा सेगमेंटान काम करपाचे तुमकां ही आवड पयली खंय निर्माण जाली? आय नो आय एम गोईंग बॅक इन टायम, मे बी सम मेमरी. वॉट वॉज द मुवमेंट ऑर द युरेका मुवमेंट जे तुमकां दिसलें की ना, हे दिस इज द पाथ दॅट आय वॉन्ट टू चूज, regardless of the accolades and the achievements that you endure at the end of the day, but the movement change काय असलो तो? नाही रोहित, हांव आनी इल्लो फाटल्यान वता. हांव म्हज्या भुरगेपणान वता. म्हाका दिसता सगळ्यान पयलीं अनहेजिटेटिंगली आय विल गिव दी क्रेडिट्स फॉर माय लव फॉर नेचर अँड इकॉलॉजी टू माय लेट फादर रमाकांत बोरकार. आमची सगळी जीण गांवगिऱ्या वाठारांनी गेली. म्हणजे म्हजो बापूय दुर्बाट वाडये, अंत्रुज म्हालांतलो एक सुंदर गांव, थंयमान नटिल्लो वाठार. आनी थंय तो म्हाका ल्हानपणान व्हरत. थंय आमचो जो भूमिपुत्र ह्या उतरा वयल्यान आज वादळ उडटा, पूण आमचो जो हांगचो भूमिपुत्र जो आसा गोंयचो, गावडा समाज धरा किंवा कुणबी, आमचे धनगर, गवळी, वेळी जे कोण आसते, तांचे कडल्यान हांव खुबशें शिकलो. तांची जीण पळोवन जें म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळें तें म्हाका पुस्तकान मेळना. म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलें म्हजें जें काम आशिल्लें, म्हाका बापूय सदांच ताच्या गांवांत जेन्ना व्हरतालो, थंयच्या जाणटेल्यां कडेन आमची भासाभास जाताली, तांचे कडल्यान हांव खूब कितें शिकलो. आनी कुमारजुव्यां न्हंयेच्या देगेर जी वसाहत आसा आमच्या हिंदू गावडा समाजाची, तांचे कडेन पौष म्हयन्याच्या उमाशेक एक अतिशय सुंदर म्हणजे संवर्धन पूरक असो जो एक कार्यावळ जाता, ती पळोवन हांव अचंबीत जालो की थंय मानगे थापणी हो प्रकार आज मेरेन घडटा. आनी ते थंयच्या शेतान जंय जे फिल्ड्स वीच गेट इनंडेटेड विथ फ्लॅश फ्लड्स ऑफ दी कुंभारजुवा कॅनाल, थंयचो चिखोल त्या शेताच्या कुडक्यान जर भात रोवंक मेळना, जर त्याच शेताच्या कुडक्यांतल्यान चिखोल काडून ताची एक मानग्याचो आकार करून मानगे थापणी म्हणून तांची एक रिच्युअल आसता. आनी ते इतले नैसर्गीक रिच्युअल, म्हणजे तातूंत आर्टिफिशियल कसलीच गजाल वापरात येना. आनी गांवचो सगळो भोस एकठांय जावन शेताच्या मेरेर ती मानगे थापतात आनी ताका एक गोडाचो, चिरमुल्यांचो असो प्रसाद दाखयतात आनी एक गाराणें घालतात की देवा तुजी सदांच आमच्या भोस समाजाचेर किंवा शेतकारांचेर कृपा आसची आनी अशें आमचें शेत हाजे फुडें इबाडूं नाका. I thought prima facie what seemed to be a very primitive cultural folk response. I wanted to know the science behind it. हांवें म्हज्या बापाय कडेन खुबशें उलयलो. ताणें म्हाका एक दिशा दिली. विशेश तरेन I always owe my curiosity to my father. I mean, he was not a man of science. But I think I could hone my scientific perspective thanks to a lot of his influence. आणि तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की हे फक्त कुमारजुव्या पुरतेच मर्यादीत ना, तर आमच्या देशांत इतर राज्यांत, right from Port Blair, Andaman Nicobar, to even beyond India, I mean in Egypt, and you have many countries, Africa, Pakistan, Australia, where the crocodile is a spiritual object. It's a totemic species. आणि हाची पूजा करप म्हळ्यार सैमाची पूजा करप, सैमाच्या एक घटकाची पूजा करप. तर सगळ्यात म्हजो व्हडलो जो धडो आशिल्लो, माय बिगेस्ट लेसन इन कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर वॉज this raw facts, this kind of how would I put it, barefoot ecology, जी म्हाका आमच्या लोकांनी शिकयली, हांगच्या भूमिपुत्रांनी शिकयली. आनी ताच्या नंतर हांव कुमारजुव्या न्हंयेच्या मानग्याचेर जेन्ना म्हजो शास्त्रीय अभ्यास सुरू जालो, ऑफकोर्स विथ सपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड वायड फंड फ्रॉम नेचर इंडिया, एकदम कमी, एक 20-25 हजारांनी आमी वर्सभर काम केलें आनी वी प्रेझेंटेड दी फर्स्ट कॉन्झर्वेशन स्टेटस रिपोर्ट ऑन दी मार्श क्रोकोडाइल्स ऑफ कुंभारजुवा कॅनाल. मुद्दम हाजो उल्लेख केलो की आज we get fundings to the tune of lakhs of rupees, but the outcome is not very significant. आणि एक अवघ्या 20,000 रुपयान फक्त एक उमेद, एक तळमळ कितें तरी नवें शिकपाची आनी एक कन्झर्वेशन स्टेटस एस्टॅब्लिश करचेली जी आमकां एक हे आशिल्लो ध्यास, हे 3 गजाली एकठांय करून हांव आनी म्हजे एक 4 वांगडी, कार्मेल कॉलेज फॉर विमेन प्राणीशास्त्र विभागांतले, आमी हो वी पुट फॉर दी आनी आज मेरेन तो इट इज व्हॅलीड. आतां लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर वर्किंग. आणि म्हाका दिसता ह्या कामा वयल्यान जी म्हजी वळख निर्माण जाली, पर्सनली आय फेल्ट रिकग्नायज्ड बाय दॅट फोर. आणि रोहित, आय फील एक्स्ट्रीमली हॅपी टू टेल यू दॅट समवेअर इन 2015 आय वॉज इन्वायटेड एट फ्रान्स
at the 4th European Congress of Conservation Biology, where I'm very proud to share with you that I actually presented this, a case study of community conserved biodiversity with respect to the Hindu Ghatas of, our own state. So I think to make a mark in the field of biodiversity conservation, you need not have some great paraphernalia, state-of-the-art lab. I always say, म्हाका एक कॉलेजी शिकतना एक आमकां प्रोफेसर प्रकाश वी देसाई म्हणून एक अतिशय अप्रतिम शिक्षक आशिल्लो आनी आय ओ इट टू हिम ऑल्सो. तो आमकां सदां सांगतालो की टू बी अ गुड वायल्ड लायफ बायोलॉजिस्ट फक्त 3 गजालींची गरज आसता. एक कीन आय फॉर ऑब्झर्वेशन, निरीक्षण शक्ती महत्वाची अत्यंत. पर्सिवियरन्स म्हळ्यार यू शूड नॉट गिव अप. पहिल्या खिणाक तुमकां रिजल्ट मेळटाच अशें ना, यू पर्सिवियर, कंटिन्यू. आनी तिसरी गजाल म्हळ्यार शार्प इंटरप्रिटेटिव्ह मायंड. ह्यो 3 गजाली जर मनशा कडेन आसत आनी ह्या नव्या पिळगेत हाचो अभाव आसा. आय हॅव टू से दिस. दे वॉन्ट फास्ट रिजल्ट्स. तांकां रिकग्निशन रोखडें जाय, तांकां रिजल्ट रोखडे जाय. आय थिंक दी सोशल मिडिया, मास मिडिया इज ऑल्सो डॅमेजिंग. आय मीन नावडेज इट्स कल्चर ऑफ सेल्फीज. एक कितेंय नवें दिसलें, फोटो घेतलो, रोखडो अपलोड केलो. ताजें शास्त्रीय विश्लेशण करूंक कोणूच पळयना. ही खंय तरी गजाल म्हाका खटकता. सो आय थिंक इन द टायम्स ऑफ फास्ट फूड म्हणा किंवा स्मार्टफोन म्हणा, आय थिंक खंय तरी नेक्स्ट जनरेशन हे खंय तरी इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड इज वॉट यू फील. आणि इफ जशें तुमी म्हटलें सर, एक बरें एग्जाम्पल दिलें की हे कन्जर्वेशन जें आसा, एनवायरमेंटा कडेन आपली सैमा कडेन आमचें जें नातें आसा, हें आदी पासून आमी जपत आयला, म्हणजे आमच्या पुर्वजां पासून जपत आयला. आतां आमी खंय तरी विसरला, मे बी फाटलें जनरेशन किंवा आमचें जनरेशन खंय तरी विसरता. म्हाका एक आवर्जून विचारूंक जाय की हें जें विसरता आमी इज लिडिंग टू क्लायमेट चेंज. पयलीं आमी खंय तरी म्हणटा अंटार्टिकान खंय तरी आयस मेल्ट जाता, आयसबर्ग, ओन्ली दोज वर द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. दीस वर द टर्म्स दॅट वी वूड हियर. हे मे बी 10 वर्सां फाटीं. आतां हे आमी फ्रिक्वेंट आयकता आनी अशें आयकता की वायल्ड फायर म्हणा किंवा सी लेवल वाडप म्हणा किंवा टेम्परेचर इनक्रीज जाता, डिक्रीज जाता. देर हॅव बीन, एंड दीस इज अ ग्लोबल फेनॉमिनन. हें फक्त कितें गोंया पुरतेंच किंवा आमच्या देशा पुरतेंच इज नॉट. इट इज फॉर दी एंटायर ग्लोब टू सफर. क्लायमेट चेंज जेन्ना म्हणटा आनी असले आमी नॅचरल कॅलॅमिटीज म्हणजे हे डिजास्टर, हे आमी कितें करता, चुकता पळय, ताजी ही पावती न्ही आमकां. ह्या फेनॉमिनना कडेन तुमी कशें पळयता? पहिली गजाल म्हळ्यार जागतीक हवामान बदल हो आमीच घडोवन हाडिल्लो बदल. आय थिंक नेचर इज व्हेरी बेनिवोलंट. निसर्गाक सहसा राग येना, पूण आमी राग हे सारखे जर वागले, आय थिंक इट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑन दी अर्थ. The way we have been insensitively assaulting this planet over last, I don't know, particularly last 2-3 decades. तुम्ही जर शास्त्रीय जे आधार पळशात, जो रिसर्च आज मेरेन जाला, there are climate change skeptics. A lot of people refuse to accept it, saying that this is all theory, it is all myth. पण आज ज्या तरेन हवामानान पुराय जगाचेर ज्या तरेन तुम्ही उल्लेख केलो, वायल्ड फायर्स, वी हॅव गॉट इव्हेंट्स ऑफ एक्स्ट्रीम प्रेसिपिटेशन, हे वाढत चालला. हाजे कारण एकूच म्हळ्यार निसर्गाची जी चक्रां असतात, दी डायनॅमिझम इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. आणि जेन्ना ह्या नैसर्गिक लय जी आसा, सॉर्ट ऑफ अ नॅचरल रिदम, जेन्ना आमी तो डिस्टर्ब करता, देन देर इज अ रिएक्शन. सो सगळ्यांत पहिली गजाल म्हळ्यार इफ यू वॉन्ट टू एवर्ट अ क्लायमेट चेंज, देर इज व्हेरी लिटल दॅट वी कॅन डू, कारण वी हॅव ऑलरेडी डन द डॅमेज. नाव वी नीड टू बी क्लायमेट रेझिलियंट. क्लायमेट चेंज हो जातलोच. हाच्याय फुडें पूर येतले, हाच्याय फुडें वायल्ड फायर जातले, हाच्याय फुडें घडी अर्थक्वेक्स जातले, ड्राय स्पेल्स आसतले. पूण तातूंतल्यान मार्ग कसो काडचो आनी आमी रेझिलियन्स कशें वाडोवचें हाचेर विचार चड जावंक जाय. ओके, हांव व्हेरी स्पेसिफीक आतां विचारता. इज रिसंट फाटले काही सप्तकान आमी पळयलें की देर वॉज दीस फ्लड 23/7. 23 तारखेक जुलयाच्या जेन्ना बरेचशे गांव गोंयचे, ते मागीर वाळपयचे जावं उसगांव वाठारांतले वेगवेगळे गांव आमचे वर सबमर्ज अंडर दी वॉटर. ह्या फेनॉमिनान कडेन तुमी कशें पळयता, एस्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू बायोडायवर्सिटी? I think we have experienced this deluge in the recent past. Rohit, just to share you personally, I've been a victim of that deluge which happened in the 3rd week of July. At my workplace, I slipped and I ended up with a major fracture. In fact, as I talk to you, I'm in an immobile state. I'm not able to move. I've had a major fracture. But having said that, I don't blame it on nature. हांव निसर्गाचेर म्हजो केन्नाच राग ना.
स्वतःची वैयक्तिक क्षती जावन पासून म्हाका दिसता की निसर्ग इज ऑलवेज व्हेरी बेनिवोलंट, इट इज व्हेरी कायंड टू अस. आता पावसाचें जे विज्ञान आसा, मिटिओरोलॉजी ऑफ मॉन्सून इज एक्स्ट्रीमली कॉम्प्लेक्स. व्हड रती मारुती जावन गेले, जाणी कॉम्प्लेक्स मॉडेलिंग केलें की, पूण पावसा बद्दल प्रेडिक्शन ही सदांच चुकता मनशाची. आणि दोन गजाली आमी लक्षात घेवंक जाय की पावस इज नथिंग बट अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ 2-3 प्रोसेसीस. एक म्हळ्यार इव्हॅपोरेशन, आमच्या दर्यांतल्यान कितल्या उदकाचे बाश्प जावन ते वयर हवेन वता हो एक घटक. नंबर 2, हवेंत त्या बाश्पाचे उदक जावपा खातीर किंवा ढग निर्मिती जावपा खातीर कंडेन्सेशन न्यूक्लियाय म्हण आसूं फावो. आता हवेन आमी इतलें प्रदूशण केलें, वी केप्ट ऑन बर्निंग फॉसील फ्युएल्स, वी केप्ट ऑन पंपिंग सो मच ऑफ पार्टिक्युलेट मॅटर इन द एअर की ते कंडेन्सेशन फिनॉमिना वाडलो, प्रचंड ढग निर्मिती तयार जाली, आणि मागीर इव्हेंच्युअली दॅट क्लाउड हॅज टू मॅनिफेस्ट इन टू हेवी रेन्स. ताका भरीक भर म्हणून आमी सगळी रानां मारली, आमी कॉन्क्रिटायझेशन पिशा भशेन तें जावं दिलें. So a lot of our green spaces have disappeared. They have been urbanized. So तिसरी गजाल, natural drainage जी आशिल्ली, you see any piece of land has a certain contour. In the name of development, if you disturb that landscape so drastically, natural drainage patterns are disturbed. ते उदक खंय वतलें? अल्टिमेटली वयल्यान ढगांतल्यान आयिल्लें उदक जमनीर पडटकूच तें व्हांवता, आनी अल्टिमेटली इट मे पास थ्रू स्ट्रीम्स, रिवर्स, एंड फायनली इट एंड्स अप इन द सी एंड ओशन. पण ही हो सगळ्या मार्गार जर ताका विंगड अडथळे तयार जाले आणि तें जर उदक साचू लागलें, आतां अर्बनायझेशन, हांवें तेंच हालीं एक लेखान बरयलें की वी कॅनॉट जस्ट sit helplessly with folded hands and look at these events of extreme precipitation. ताचेर कितें तरी विचार जावंक जाय, ताचेर कितें तरी उपाय काडूंक जाय. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार वी हॅव टू नाव इन गोवा, तुवें म्हाका स्पेसिफीक प्रश्न विचारलो अबाउट आमचें गोंय. आमच्या गोंयांत बेस्ड ऑन द प्रिवियस एपिसोड्स ऑफ सच हेवी रेनफॉल, वी हॅव टू नाव आयडेंटिफाय द फ्लड हॉटस्पॉट्स. पूर येवपाची सगळ्यांत चड शक्यता आनी पुराचे वायट परिणाम खंय खंय गोंयांत जावं येता, खंयचे तालुके. आय थिंक वी शूड हॅव विलेज वायज ऑर मे बी इवन मोर एट अ मायक्रो लेवल वॉर्ड वायज मॅपिंग ऑफ दीस फ्लड साइट्स, एंड दॅट हॅज टू बी इव्हेंच्युअली इंटिग्रेटेड इन अ GIS मॅप. हांवें हें सजेशन दिल्लें आसा. जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टमान तुका मायक्रो लेवलाचेर गजाली आयडेंटिफाय करूं येता, आणि हे इन्फॉर्मेशन यू टू पास ऑन टू दोज क्रुशियल स्टॅट्युटरी एजन्सीज. लेट्स से फॉर एक्झाम्पल टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग, let us say example the state environment impact assessment authority, the state expert appraisal committee, or let's say the forest department. जो agencies take policy decisions about land use. Correct. आमच्या गोंयच्या भुंयेचो वापर कशा तरेन जावचो, ही डिसिजनां ज्यो संस्था घेतात किंवा सरकारी विभाग घेतात, त्या विभागाकडे ही माहिती आसूं फावो. सो इफ देर इज अ क्रिटिकल एरिया विच इज लायकली टू बी फ्लडेड विथ एनी आर्टिफॅक्ट्स दॅट यू पुट ऑन द लँड देर, थंय त्या जाग्यार घडये कसलेंच कन्स्ट्रक्शन जावन फावना, बिकॉज इट्स गोइंग टू इंटरफियर विथ द ड्रेनेज पॅटर्न्स. म्हणटच हांवें परत म्हणत अशें, द चॅलेंज हियर इज हाऊ टू कोऑर्डिनेट दीस एफर्ट्स. एकट्यान आनी हें एकट्या दुकट्याचें काम न्ही, दिस इज इट्स अ टीम वर्क. So I'll take you back to your words, sir. It is the symphony, the harmony, and the orchestra. I think एकट्यान खंय तरी एक म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट वेगळो वाजयलो काय ते सगळें बॅलन्स बिगडटा. वी आर टुवर्ड्स द सी, द अरेबियन सी. CZMP plan is something that the government wants to implement in good faith of people. आता तुम्ही म्हटलं की ऑर्केस्ट्रा इज इम्पॉर्टंट. तर गव्हर्नमेंट सेज की तांच्यांनी सगळे अथॉरिटी, सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक घेऊन ते केले. वेन इट गोज टू इम्प्लिमेंटेशन, देन ऑब्वियसली देर इज अ लिटल बॅकलॅश. ना ऑल द पार्टीज कांट बी सॅटिस्फाईड. ह्या अशा बॅलन्सिंग ॲक्ट जे हांव म्हणिना सरकारचे पक्ष घेयना किंवा लोकांचो पक्ष घेयना, हांव एक बॅलन्स्ड एज एन एनवायरमेंटलिस्ट तुमच्या कडेन विचारता, वॉट कॅन बी अ सोल्युशन ऑर मे बी अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एज पॉलिटिशियन्स से? पहिली गजाल म्हळ्यार हांव तुका मुद्दम सांगूंक इच्छिता की वे बॅक इन 1987 I completed my master's in marine zoology. So whatever I say is an extremely studied opinion. I'm trained in marine zoology. In fact, I hope I don't sound boisterous, but I'm a gold medalist of Bombay University with a specialization in marine zoology. So what I say has a certain basis. पहिली गजाल we should be very alert on the fact that Goa has a 105 approximately linear stretch of coastline, which is a huge asset.
आता whether you like it or not, we enjoy a certain image globally as a tourism destination, and especially coastal tourism destination. That again, brings in a lot of challenges to balance our tourism interests with the fragile marine ecology is one of the, I think, most challenging proposition. आता कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅना संदर्भात जर उलोवचें जालें, that is exactly the point. When does music turn into noise? When there is no consensus. When people start singing out of tune with one another, if they don't understand the nuances of synchronization, सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हणजे you should be able to sync with all stakeholders. हांव सांगता तेच खरें आनी तुका कांयच कळना जर असो हेकेखोरपणा कोणी करू, सरकारान करू, एनजीओनी करू, विज्ञानिकांनी करू. सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हणजे आमी सगळे एकठांय जावन पयलीं म्हळ्यार वी नीड टू एक्सेप्ट दॅट देर आर सर्टन कंटेन्शियस इश्यूज. Solution to any problem lies in accepting that there is a problem. Problem na म्हणल्यार solutions will never come forth. आता Rohit, see if you understand my perspective. आमचें जर ब्रीद वाक्य, let us go vocal for local, then why do we get agitated when locals become vocal? Nicely put up. See, I mean, if we really believe that we should be vocal for local, then the vice versa should be all the more true. And that is exactly what happened. The locals became, Vocal. overtly vocal. And that vocalization was not just sentimental, it was scientific. I was very, curiously, I could not participate in the public hearing. And I'm glad that the NGT intervened and said, we cannot have a sham public consultation. People have a right in democracy to voice their opinion. And to our honorable minister, I made a passionate appeal, and he was very gracious in accepting what I said. And he concurred. I said, gentlemen, I understand your, predicament in the tightrope walk. Eka hatar, you want Udargat to come in, that is your mandate. That is also part of your electoral promise. True. On the other hand, you are the custodian of our environment. Very fortunately or unfortunately, the honorable minister has two extremely, polarized portfolios. Environment and you say, let's talk about, ushering in power and whatever, transmission. Yeah. So, the point is this. Coastal Zone Management Plan, as of now, the contentious document is riddled with a lot of discrepancies and gray areas. I'm very open and vocal about it. And the reason behind that is it has not been done in a spirit of consultation. जेन्ना आमच्या दर्याच्या देगेवयली कितलीशीच कांय तेंपाची जी कन्स्ट्रक्शनां त्या मॅपार खंयच दिश्टी पडना. Navi construction appear on the map. People have not been consulted. As I always say, people's traditional knowledge systems have not reflected. Please let me ask you one thing. How can some agency sitting in Chennai without a fair amount of ground truthing come up with any kind of management plan? Northwards, we have turtle nesting sites. We have sand dunes. These are contentious issues. And I'm not saying that the government probably does not recognize the seriousness of the issue. Probably, I will point fingers at the so-called experts. And Rohit, I'm very saddened by the fact that our system almost takes it for granted that हे सगळो जो wisdom आसा तो गोंयच्या भायरूच आसा. गोंयांत भितरच ते सगळे अज्ञानी, अडाणी. Okay. Every time I see on critical issues, we import expertise. Why can't we consult our own people? So basically, giving a benefit of doubt with a lot of doubts on this particular issue. But हांव एक important विचारपाक सोदता की तुम्ही म्हटले की there is a proper drainage system. म्हणजे उदक जशें वता ताका एक proper system आसा. थंय जर आमी फाल्यां बांदकाम केलें किंवा खंय water segregate जाता किंवा खंय accumulate जाता, थंय जर आमी disturb केलें जाल्यार obviously we end up getting a lot of flack. हे आमी म्हाका दिसता तामिळनाडूनूय पळयलां, बँगलोरानूय पळयलां, जी तळीं आसली तांची ती तेंच्यांनी बुडयली की ऑर फॉर दॅट मॅटर इवन बॉम्बे पळयलां. बॉम्बे इज डिफरंट बिकॉज ऑब्वियसली इट हॅज बीन अ रिक्रिएटेड सिटी. म्हाका तुमकां विचारूंक जाय की हे डायवर्जन ऑफ वॉटर म्हणटा पळय आमी, आनी जेन्ना आमी म्हादय, आतां म्हादय हांव राजकारणान आमी या नाका, I would really ask you your fair academic answer on this diversion of Madhai, and then how things would be in the future, because our neighbors have already gone ahead and done it, and I mean azunai are still in litigation. I don't know how we are supposed to drink water with litigation.
First of all, let me tell you, it's going to be catastrophic. It's going to be a disaster if people get away with diversion of mother. I think a lot of stalwarts like Bhai Rajan Kerkar, they have been Correct. spearheading this. Correct. How would I say? This movement With for lot quite of some vigor time. and consistent for so Absolutely. many And there are so many names. There are something so that the many authorities names. should have done it. They are the Absolutely. people who are doing it. Always remember one thing: whether litigation or otherwise, you cannot, ignore scientific facts. I think we lost a lot of time probably in the legal acumen rather than coming up with a more irrefutable body of scientific evidence, which would have stood in any case scrutiny of all kinds of courts and whatever else. So I think we have it is still not a lost battle. If there is a political will, I think we should not allow ourselves to get politically checkmated. I think that is my biggest fear than anything else, because very interestingly, in our neighboring state as also in our own state, the ruling party is the same. So I think if our honorable chief minister, who I'm very sure, going by his public utterances and commitment to the cause of Madai, if he kind of really, uses his good office with the right people, I think we can still revert this seemingly lost battle. And I'm sure I think more than who has the highest office in Goa and who stays at the banks of River Madhavi? how can Madai. He's our honorable chief minister Pramod Sawantji probably is the biggest stakeholder in the Madai issue. Very true. Okay, हांव आतां एक रिसंट जी स्टडी कंडक्ट जाला आनी जे people are in a panic mode की तुमच्या उदक पिण्याच्या उदकान यू कॅन फायंड प्लास्टीक हे जे आमी ओशनान पळयताले आनी आमी खंय तरी ते युट्यूबाचेर एक डॉक्युमेंटरीज पळयताले आनी वी टू फायंड दोज प्लास्टीक पार्टिकल्स इन मरीन लायफ म्हणा हे आयज आमी आमच्या उदकान जे आमी नळाचें उदक पिता तातूंत पावला सो इट इज ऑब्वियसली एक्युमुलेटिंग इन आवर बॉडी कमी सोर्सेस ऑफ वॉटर आसा आमच्या कडेन आनी अशा स्थितीन आय थिंक वी हॅव डन द डॅमेज तुमी म्हटलां तशें and आमी हे फक्त फ्लॅग विल जस्ट सी दोज फ्लॅग्स कमिंग अगेन बॅक टू अस ह्या सिच्युएशनांतल्यान भायर सरो शकता आमी Rohit, plastic is समूळ नष्ट करू नजो. It is an essential evil. I mean, we've got so accustomed in our lives to the use of plastic in some way or the other. At the same time, presence of microplastics in water is a new find for Goa. I remember in the year 2009, I traveled with 4 of my students to National University of Singapore, where in fact we presented a research paper and competed with something like 13 or 14 countries and won the second place. The point is, microplastic is ubiquitous. It is there in everything. You think the food that you eat does not have microplastics? आम्ही जे व्हड रुचीन ताल्ले आणि बांगडे खातात ते त्याच दर्यांतल्यान येता आणि that is also a portal of transfer. And what worries me more than anything is it's not the plastic per se, it is slowly killing us. Microplastic is a potent carcinogen. आम्ही सध्या फक्त तंबाखू मुक्त भारत म्हणतात पण प्लास्टिक मुक्त गोंय कशें करचें हाजेर I think that is very important. And म्हणून हांवें उदरगत शाश्वत जर उदरगत करतलो जाल्यार टोकाची भुमिका घेवन वचो. आतां फाल्यां जर कोणें फतवो काडलो प्लास्टीक बंद बरोवंक सोंपें पूण ताजें प्रत्यक्षांत इकॉनॉमीचेर म्हणा किंवा लोकांचेर इट इज नॉट अ फिजिबल सोल्युशन बट क्रिएटिंग अवेरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके आय एम रनिंग आउट ऑफ टायम. हांव तुमकां एक लास्ट question विचारता which is very very important to everybody here in Goa is balancing economy and balancing environment. आणि हे सगळें करताना how do we go about and more importantly is it time for any state, I am not saying Goa specific, की to have some kind of a moment म्हणजे आम्ही चिपको मोमेंट म्हणटा किंवा वेगवेगळे जे मोमेंट्स पळयले आमी I think is it time to sensitize people towards environment and the kind of damage that we have already done and rather controlling the further damages as we move ahead. In my honest opinion, Goa's citizenry is one of the most eco-sensitive and eco-sensible citizenry, and I don't really feel the need to have any such movement per se. Having said that, we need to remind ourselves of our responsibility towards आमचे गोंय, आमचो सैम, आमचो आमी गिरेस्त. घडी आमच्या बँक अकाउंटान व्हडले पयशे नासत आनी आमी व्हड व्हड गाडयो घेवन भोंवनासत पूण देवान जी आमकां सैमीक संपत्ती दिल्या ती जर आमी राखून दवरली माझ्या दृष्टीन we can be one of the richest states probably anywhere in the Indian subcontinent and for which of course
a large, I would say, responsibility lies not on the government, but on our youngsters. And we should not take any voice of dissent or opposition in support of the green or ecology as a voice against the government or against development. Correct. How Sadat It's a Manta, this is healthy debate. very unfortunate that all those who speak for environment and nature are normally dubbed and tagged as anti-development and Anti-economic. anti. So I think that has to be reviewed, and we need to only remind ourselves that we have inherited we are in the legacy of our ancestors who've taken a lot of trouble to preserve this for us, and we need to preserve it for our children and their children, and that responsibility is infinite. This is all that I would like to say. I think Dr. Borkar, it was pleasure to hear you आणि म्हाका दिसता व्हडले व्हडले टर्म्स आमी यूज करता जेन्ना क्लायमेट चेंज म्हणा किंवा एनवायरमेंट म्हणा आय थिंक तुमी साद्या सोप्या सरळ भाशेंत गोंयकारांच्या भाशेंत कोंकणी भाशेंत तुमी हें एक्सप्लेन केलें म्हाका दिसता एक टॅक्निकल टर्म न उरता हें खंय तरी आमच्या काळजाक लागलां आसतलें आनी हांगाच्यान खंय तरी आमी मात सुद्दां आमच्या लायफस्टायलान जर बदल केलो आय थिंक आमी खूब कितें कितें करूं शकता फॉर दी एनवायरमेंट फाटले काही महिने वर्सां आमी पळयला दिस पॅन्डेमीक इज वन वेगवेगळे जशें आमी म्हटलें की वॉटर लेवल्स आर इन्क्रिजींग देर आर वायल्ड फायर्स हॅपनिंग आमी टायफून्स पळयले व्हडले व्हडले तुफान पळयले इट्स इज व्हेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दीस पर्टिक्युलर सिट्युएशन बट आमी जर आतां एक्ट करिना जाल्यार म्हाका दिसता वर्स्ट इज स्टील मोर टू कम I think the course correction is very, very important. Absolutely. Thank you very much, Dr. for joining us and sharing your valuable thoughts. My pleasure. My pleasure, Rohit. God bless everybody. May all go and stay happy and healthy. Well, हे असले Dr. Manoj Borkar, academician and field biologist, sharing his views on environment आणि more importantly तांकां जो award फावो जाला गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी अवॉर्ड ताजेर पण एक बरें तांच्यांनी सांगलें की अवॉर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टंट आय थिंक वॉट द पॅशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि आय थिंक वी नीड टू मेक दॅट चेंज अँड द चेंज हॅज टू बी ASAP एज सून एज पॉसिबल जाल्यारूच म्हाका दिसता आमी एनवायरमेंट सांबाळपाक पावतले वेल आमी वेगवेगळे कार्यावळी तुमच्या मुखार घेवन येतले तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट